Welcome to Garden of Glory. Today we explore Revelation chapter 10, where God reminds us that His message must be received, digested, and proclaimed. प्रकाशवणीचे पुस्तक ओवेसवर 10 वळी 1 ते 11. निमाणी खास लागीं पावली. तेन्ना आनीक एकलो बळिश्ट देवदूत स्वर्गार थावन देंवतालो तो हांवें देखलो. तो एका कुपान रेवोडलेलो आसलो आनी ताचे तोकले भोंवती एक दोंडुबाल आसले. ताचे मुखामोळ सुर्यावरी आनी ताचे पांय उज्याचे खांबे कशे आसले. ताच्या हातांत एक उसळिल्ली कवळी आसली. ताणें आपलो उजवो पांय सोमदिराचेर आनी धावो पांय जमनीचेर दवरलोलो आनी शिव गरज घालतात ते भाशेन व्हडल्या ताळ्यान तो आड्डलो. तो आड्डलो तेन्ना 7 घडघड्यांनी बोब मारून जाप दिली. आनी बोब मारतोच हांव भरोंक वेतालो, पूण स्वर्गार थावन अशें उलयतालो तो एक ताळो हांवें आयकलो. 7 घडघड्यांनी कितें म्हळां तें गुपीत सांबाळ, तें बरोवं नाका. मागीर सोमदिराचेर आनी जमनीचेर जाका उबो रावलोलो हांवें देखलोलो. त्या देवदूतान आपलो उजवो हात स्वर्गा वाटेन उबारलो आनी जो सदां सर्वदां जिवो आसा ताच्या नांवांच्यान आनी जाणें स्वर्ग आनी तांतू आसा तें सगळें, संवसार आनी तांतू आसा तें सगळें, आनी सोमदीर आनी तांतू आसा तें सगळें रोचलां ताच्या नांवांच्यान ताणें असो सोपूत घेतलो. आनीक वगत आसचो ना. पूण जेन्ना 7वो देवदूत आपली तुतुरी वाजयतलो तेन्ना देवान आपल्या सेवकांक म्हणजे आपल्या प्रवाद्यांक कळयलां त्या प्रमाणें देवाची गुपीत येवजण संपादनेक पावतली. जुवांव कवळी घेवन खाता. उपरांत हांवें स्वर्गार थावन म्हजे लागीं उलयल्लो हांवें आयकल्लो तो ताळो नव्यान म्हजे लागीं असो उलयलो. वच आनी सोमदिराचेर आनी जमनीचेर उबो आसा त्या देवदूताच्या हातांत आसा तो उसळिल्लो कवळो घे. हांव त्या देवदूताशी गेलों आनी ती कवळी म्हाका दी म्हूण हांवें ताचे लागीं मागलें. ताणें म्हाका म्हणलें, ती घे आनी खा. तुज्या पोटांत ती आंबट जातली पूण तुज्या तोंडांत मोवा सारकी गोड. देवदूतांच्या हातांतली हांवें कवळी घेतली आनी केली आनी ती म्हज्या तोंडांत गोड गोड मोव लागली. पूण ती गिळ्ळ्या उपरांत पोटांत ती आंबट जाली. तेन्ना ताणें म्हाका म्हणलें, आनीक एक फावट तुवें जायत्या परजां, देसां, भासां आनी पाशयां विशीं देवाचो संदेश दिवंक जाय. John receives a small scroll, sweet to taste, bitter to digest, symbolizing God's word that brings both hope and hard truth. God's purpose will be completed, and His servants are called to faithfully proclaim His message. Lord, help us receive Your word fully, even when it challenges us, and give us courage to speak Your truth faithfully. Amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.